Warm greetings in Jesus' name. I'm Dr. Spurgeon, consultant physician and endocrinologist from Bangalore Baptist Hospital. The reason why I'm doing this video is basically to enlighten and make you aware of the possible predictions of the current virus, current pandemic COVID-19, and what necessary steps that we need to take and what necessary adjustments that we need to make with regards to the church gathering. We all know the fact on the 24th of March 2020, our beloved Prime Minister Narendra Modi has announced the lockdown for the first time. It was the first of its kind that we are experiencing in our generation. Has never happened before like this. But what is the reason for announcing this lockdown initially and later on continuing for the second, the third and the fourth time? Basically, what has happened was when the lockdown has been in place, we were able to restrain the peak so that all the people are not infected at the same time. In case if there was no restraint, if there was no lockdown, there would have been many patients who are affected with the infection, and there are no adequate medical facilities and the personnel to be able to deal with these peak infections. By God's grace, we are able to restrain that peak because of the lockdown. Now, since the lockdown has been removed and there is a provision that is given by the government to gather and to worship even in public places, especially the churches and the other worship places, what should be our stand? Are we going to follow the rule that was given by the government, or else are we going to practice some restraint and take a different stand? This is the thing which I would like to share with you based on the epidemiological predictions. Now, if you look at the way how the virus is spreading and is infecting the people in our nation, epidemiologists have predicted this model in the days to come. Epidemiologists are the people who are experts in public health, and they have this epidemiological model whereby they'll be able to predict the number of infections that are going to come. They predicted by 31st May, 9,000 new cases will be there every single day. I think looking back over the past 1 week, this is a reality. The number of cases, new cases diagnosed were nearly 9,000 every single day. By June 15, if the prediction model goes as per the statistics, by June 15th, there will be 22,000 people affected with this virus every single day, and by June 30, 75,000, July 15, 2.1 lakh people, July 31st, 6.5 lakh people, and by August, 18 lakh new cases every single day. So this is a prediction of the epidemiologists, the way how the virus is progressing. If it follows the trend that is following, this is the number that we are going to see in the days to come. Our country may not have that much of capacity to do the testing for this many lakh people. So therefore, we need to maintain restraint with regards to this one. Now, looking at the peak and looking at the statistics, what should be the response of the church? How do we respond to this one? What we could do as the body of Christ and as the church community? Number one, looking at the peak which is going to be seen during the months of July and August, I probably feel it's a good thing and it's a wise thing not to gather as a group and as a church. Though we have the desire to do so because we haven't attended the church for many months, couple of months, but still, looking at the peak, it is a wise thing not to gather together. And the second reason what I would like to share with you is that we have the practice of singing and worshiping in the church. Now, what happens when we continue to gather together and worship by singing? There could be some people who are asymptomatic but are infected with the virus. When these people sing, we know the pattern how virus will spread. It is by the droplet infection, where the particles will be released from the mouth and from the nose, and there is a potential for the other people who have gathered in that place to be infected when we continue to sing and worship. Third reason, in the churches we have the practice of breaking the bread and practicing the Holy Communion. We know
from the single glass, it will be passed on to multiple people, and then we try to drink the grape juice from the same vessel. I think this is another potential source for the infection to spread from one person to other person. The fourth reason why I would like to share is looking at the pattern of the infection and looking at the mortality with regards to this infection. It is generally more common in the elderly age people who are aged more than 60 years. To this group of people, the mortality is very much. And also for the people who are having uncontrolled diabetes and other risk factors like asthma, hypertension and the heart disease and any problem with the lung, these are the potential group of people who have highest mortality and the morbidity. We remember the fact that our churches and our places of worship, they are full of these people who are elderly and who are more enthusiastic to worship the Lord, more enthusiastic to participate in the worship. So looking at these four different reasons which I mentioned, looking at the prediction of the epidemiological model, looking at the practices that are there inside the church, like singing together or singing as a choir, practicing the Holy Communion, and also the age group, it is a wise thing probably to restrain ourselves and not to gather together as a community, as a body of Christ, maybe for the next couple of months. In case if we want to gather together, it is better we follow these precautions very strongly. Number one, we have to use the mask so that the infection will not pass from one individual to the other individual. And the second thing, we need to maintain the physical distance at least 6 feet. And the third thing, when we are practicing the Lord's table or the Holy Communion, it is better we have pre-packed bread and the pre-packed wine, so that the chances of infection being spreading from one person to the other person will be minimized. And other thing, when we sing, it is better only one person will sing. Other people who are gathered, they might remain silent and worship the Lord in silence. I think these are some of the precautions that we need to strictly follow in order to minimize the chances of infection as a responsible citizens of this great nation. We also need to understand that recently UK has given the permission to gather as a church, to gather in public places, but they have introduced this system, call it as ticketing. Whereby they were issuing the tickets to the people who are interested to attend the church, thereby restraining the numbers who are coming to the church. I think these are some of the things which we could follow if we still want to open our churches and gather together for worship. Before I close, I would like to remind one of the families in the Bible who practiced isolation or quarantine for 1 full year. That was a family of Noah along with his wife and 3 children. They were in the boat when that great flood came upon the whole world. But for 1 full year, they were all inside the boat. Yet they were able to enjoy the presence of God. Jesus has promised to us, where 2 or 3 are gathered, my presence will be there. I think probably this is a time for us to gather together as families, gather together to worship and to experience the presence of God even inside our families. There are many provisions. Almost all the churches, they've been giving the live relay of the service, the virtual service. Probably that's a good thing. I think it's a good practice to continue for the next couple of months, looking at the peak prediction. And finally, I would like to remind one of the verses from the Bible. It says, Psalm chapter 46 verse 1. It says, "The Lord is my refuge and my strength, and an ever-present help in trouble." I think we need to keep that as our focus. He is our Lord. He is our refuge and strength. He is there to help us at any point of time. Keeping that in mind, maybe we can look forward with hope, because He is in control of the situation. But as a responsible citizens, as a responsible individuals, it is better we practice a restraint for the next couple of months till the peak is flattened, till that curve is flattened. Finally, I would like to share this one. Most of the pastors and the shepherds who are taking care in the church and the servants of God, they are basically dependent upon the congregation.
I think this is a time for us to be behind them and support them in prayer and also by giving, because many of these people, they were dependent upon the congregation. And we know the fact, for the past couple of months, no congregation, no gathering has been happening. I think this is the time for us to show the solidarity and be behind them and support them. God bless as we look forward with hope. With the grace of God, we'll be able to tide over this one, and we'll be able to gather together once again, and we'll be able to experience the joy and the presence of God while fellowshipping with one another. God bless. Thank you.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A32 पेज नंबर 17. A32 पेज नंबर 17. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां निमाई मोगाचो येवकार तुमकां आयज सांत आंतोनीच्या ह्या परबेच्या मिसाक सगळी आमची मागणी आमी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया, विस्वासान बाबार्थान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात किम्स्टन वाज, लिएन वाज आनी जेडन आरावजो. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी हेर सगळीं जी आपलो जल्माचो दीस वा काजाराचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण बरी ना तांकां सांत आंतोनीचे मजतीन खेरीत भाशेन देवाच्या हातान घालुया. सगळे तरेची दुयेंसां भोव करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्यांक आमच्या शेजारच्या फिरगोजीच्या यादनिकांकूय आमी देवाच्या हातान घालुया आनी सगळ्यांक ही पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 13 दिसाचे तयारी उपरांत बागीवंत आंतोनीची दोबाजीक परब समारंभूक आमी एकठांय जाल्या. हे समारंभेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बागीवंत आंतोन एक जोलटो आनी पोरजोळीत दिवो, कारण आंतोनीचे काळीज देवा तितलेंच न्हय, तो पयल्या आनी प्रेरणान बोल्लेलो. उज्याचे जिबेचो आंतोन इतलो जाणवायेन आनी खोतखोतायेन तो उलयतालो की सगळेच अजाप जाताले. ताचे आयकून कितलेच जाण आपले जिवीत बदलताले. बागीवंत आंतोन भावार्थान देवा बापा लागीं मागून सांडलेल्यो वस्तू मेलोवन दिता. तशेंच पिडेस्तां खातीर देवा बापा लागीं मागून तांकां पेकोवणी फावो कोत्ता. अशे तरेन लोकांक देवा सोरशी ओडून हाडटा आनी तांकां देवाचो मोग अणभवूंक फावो कोत्ता. आयज ताची परब समोरंभतना आनी आमचो आस्कारी कसो ताची मोजत सोदतना ताचे भाशेन कातोलीक पवित्र सभेचे पूत धुवो कशी देवा बापाचे खुशे प्रमाणे चलून सेवेचे मन मोगा दोयाचे कन्या
आनी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयती आसूंक आमकां कृपा मागुया. रिच्या भाव भयणीनो, सांत आंतोनीचे गुण, देवीक गुण जायते म्हणटच विशय जायते घेवपाक जातात. पूण आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी सांत आंतोनी भाशेन जावंक सोदता आसतना आमकां कृपा मागुया. आमी ह्या मिसाचे सुरवातेक जे व्हिडिओ घातल्यात तातूंतलो एक आवय आनी पुताचो, जो पूत आपल्या आवयक अपमान करून गेलो आनी सांत आंतोनीचें उतर आयकून परतून आपल्या आवयचें बोगसणें मागूंक आयलो. पूण आवयन बोगशिता आसतना हांव बोगशितां पूण देव बोगशितलो जाल्यार कोण जाणा, ही उतरां उलयली. आनी ह्या तरणाट्यान आपणाकूच पनिशमेंट दिवचे पासत आपलो पांयोच कातुरलो आनी सांत आंतोन मागीर येवन ताका बरो करता, ताचो कातुरलेलो पांय परतून सारको लायता. आनी त्या उपरांत ही आवय आपल्या पुताक बोगशिता, खुशालकाय येता. आमी एकामेकाचेर चुकल्या, आमी एकामेकाक बोगसूंक गरज, आमी एकामेकाक पेकोवंक गरज, आमी एकामेकाक कातरून उडयल्यात ते आमी एकामेकाक जोडूंक गरज. तर सांत आंतोनीचेच मजतीन आमकां सगल्यांक हें बोगसण्याचें मन मागुया आनी आमी चुकल्या देखून एकामेका लागीं आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरी सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Bapacia
soki moi maneva. Gesù Cristo è nostro povero. Moi maneva, soki moi maneva. É nostro Cristo, é nostro povero. Maneva, soki moi maneva. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेंत तांतोनी कोऱ्या बाबांचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा जेफाताच्या पुता एलिजावाशी आयलो. हो 12 बैलांचें जोत घेवन शेतान तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणें दवरलेलें. ताचेशी वचून एलिजान आपलें नेसना आवरण ताचेर उडयलें. तेन्ना आपलें जोत सोडून एलिजेव एलिजा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापाचो आनी आवयचो उमो म्हाका घेवूं दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिजान जबाब दिलो, वचून ये, हांवें तुका कितें केलां? एलिजेव ताच्या फाटल्यान वेतालो तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारले. जूं घेवन तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी तांणी तें खेलें. उपरांत तो उठलो आनी एलिजा फाटल्यान वचूंक ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दान गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. मोजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. सर्वेस्पोर म्हाका बूत दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचो पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूत दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो ना. जबाब, सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. उद्गार. मोजें काळीज तुजे खोशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समृद्ध म्हाका शिकय. Sorves mora,
Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, zui, zui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोंगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढरां भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवळणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेन जायते सांत आसात आनी ह्या सगळ्या सांतांक जायते तरेची वेगळी वेगळी देणी देवान दिल्ली आसात. तातूंतली जायती देणी भाग्यवंत आंतोनीक फावो जाली आनी हें देवाचें व्हड देणें. आनी हें देवाचें देणें ताका फावो जालें कित्याक तो देवाच्या वाटांनी चलतालो, खालतिकायेन जियेतालो, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतालो, आपणाच्या बोडाचेर न्हय पूण देवाच्या बोडाचेर पात येतालो. आनी आमी आमचे मदलीं जायतीं जाणां सांत आंतोनीचे व्हडले भक्त. आमी तेराय त्रेजेना करून ही परब आयज मनयता. तशेंच आख्खें वर्सभर जायतीं जाणां दर मंगळारा दिसाक सांत आंतोनीची भक्ती करतात. जायते पावटी आमच्यो वस्तू सांडल्यो जाल्यार आमी ह्या सांताक उलो मारता, जायते पावटी पिडेंत उलो मारता, वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमी सांत आंतोनीक उलो मारता. आयज मिसाची भेट सुरू जावचे पयलीं आमी 13तल्यो 5 मिलाग्री आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. तातूंतली खेरीत भाशेन आयज 2 आमच्या नियाळाक घेवया. एक मिलाग्र म्हणल्यार जेन्ना सांत आंतोन प्रवचन करतालो तेन्ना खंय ताका थंयसर गमून आयलें की ताच्या बापायक कोर्टान व्हेला. कोणाचो तरी ताणें जीव काडलो म्हूण ताचेर बोगलांट घातला आनी ताका खास्त पडपाची आसा. कोणूच थंयसर ताका तेस्तमूय ना, विटनस ना, गवाय दिवपी. तेन्ना सांत आंतोन आपलें आवरण आपल्या तकलेचेर ओडटा आनी थंयच रावता आनी आपले कुडींतलो भायर सरून कोर्टान वेता. कोर्टान वचून तो आपल्या बापाय विशीं जो इनोसेंट आसलो खरेपणी ताका ही नीत फावो करूंक उलयलो आनी जुईजा लागीं ताणें मागलें. मेल्लो मनीस आसा ताचेच लागीं विचार कोणें मारला तो. आनी त्या वेळार सांत आंतोन ही मिलाग्र करता. पयले सुवातेर एकाच वेळार 2 कडेन रावपाची मिलाग्र ताचे सभेन घडली, बाय लोकेशन अशें ताका आमी म्हणटा. आनीक दुसरे सुवातेर हो मेल्लो मनीस आसलो ताकाच जिवो केलो आनी जुईजान खरेपणी त्या मेल्ल्या मनशा लागीं विचारलें, तुका कोणें मारला सांग. आनी त्या मेल्ल्या मनशान जो जिवो जाल्लो आपणाक मारलेलो जो मनीस थंयसर कोर्टांत आसलो ताका दाखोवन दिलो की हाणें मारला. सांत आंतोनीच्या बापायक नीत फावो जाली, नाजाल्यार ताका खास्त पडटली आसली, ताका घोडे फाशेर चडयतले आसले, पूण आपल्या बापायक हे ओनितींतलो सांत आंतोन सोडयता. दुसरी मिलाग्र भाव भयणीनो आयज हांव आमच्या नियाळाक हाडूंक सोदतां. जेन्ना भाग्यवंत आंतोन
शिकयतालो की पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू आसा, रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट इन द मोस्ट होली ब्लेसड सॅक्रमेंट. जायते जाण असले जे फकाणां करतात त्या उंड्यांत आनी जेजू खरो जिवो कसो आसपाक शकता. आनी तातूंतल्या एकल्यान म्हणलें, जरी तर एक गाडो आपणाचें जेवण खाण सोडून तुज्या पवित्र संस्काराक जरी तर भोजीत नमस्कार करीत जाल्यारूच हांव सत मानतालो की खरोच जेजू जिवो जेजू त्या पवित्र संस्कारांत आसा. आनी खरेपणी सांत आंतोनीन ही चॅलेंज मानून घेतली आनी तांकां सगल्यांक आपयलें आनी खरेंच गाडूय हाडलें, ताका खावपाक जेवणूय घातलें आनी सांत आंतोन पवित्र संस्कार घेवन तांचे मदें गेलो. इतलो लोक सगलो पळोवपाक आसलो. खरेंच ही मिलाग्र घडटा तो ढोंकी, तो ते गाडो कितें करतलो, आपणाचें जेवण सोडटलो भुकेल्लें गाडो काय ह्या पवित्र संस्काराक भोजन करतले. आनी खरेपणी जेन्ना पवित्र संस्कार घेवन ताचे मुखार गेलो, त्या गाडवान आपलें जेवण सोडलें आनी पवित्र संस्काराक नमस्कार केलो. भाव भयणीनो, ह्यो मिलाग्री ज्यो सांत आंतोन करतालो तातूंत जायतीं जाणां कोवेरतेर जातालीं, आपलें जिवीत बदलतालीं. न्हूच फकत ह्यो मिलाग्री पळयतालीं आनीक चमत्कार जालो म्हणून खुशाल जातालीं, पूण आपलें जिवीत बदलतालीं. जशे भाशेन त्या आवयच्या पुतानूय त्या तरणाट्यान आपलें जिवीत बदललें. आयज ह्यो मिलाग्री जरी तर आमी परतून नियाळटाव जाल्यार आमच्या जिविताक कितें? फकत एक चमत्कार जाला, सांत आंतोन व्हडलो मिलाग्रींचो कुंवर, फकत ही कांतारां करपाक, गितां गावपाक, वो ताच्याहून मातशें मुखार आमचें जिवीत बदलपाक. जरी तर ह्या मिलाग्रींचेर नियाळ करून आमचें जिवीत इल्लें बदलना जाल्यार ह्यो मिलाग्री आमकां मिलाग्री न्हय, त्यो फकत सांत आंतोनीचे चमत्कार, त्यो मिलाग्री न्हय. पूण जरी तर आमचें जिवीत बदलूंक आमी तयार आसा, आमी जरी तर भक्ती करता खरेंच सांत आंतोनीची, जाल्यार ह्यो मिलाग्री पळोवन, ह्यो मिलाग्री आयकून तांचे नियाळ करून आमी आमचें जिवीत बदलूंक जाय. भाव भयणीनो, जरी तर सांत आंतोन एक बराबर एकाच वेळार एक कडेन आनी दुसरे कडेन रावलो जाल्यार आपणाच्या फायद्याक न्हय, पूण किरीत भाशेन नीत हाडपाक. आनीक एक पावटी असोच सेरमांव करता आसतना खंय ताका उगडास आयलो की त्याच वेळार आपूण कोयरांनी गायन करपाचो आसलो कॉन्व्हेंतान, जंय ऑफिस ऑफ रिडिंग्स पवित्र सभेचें मागणें जातालें, त्या मागण्यान तो गायन करपाक आसलो. आनी त्याच बरोबर आनीक एक कडेन सेरमांव सांगूंक गेल्लो उगडास ना जावन. आनी असल्या वेळार हो सेरमांव सांगता आसतनाच थंयसरलो भायर सरून, आपल्या कुडींतलो भायर सरून परतून कोवेतान येवन आपणाचो जो भाग आसलो गीत गावपाचो तो खंय ताणें गायलो आनी परतून आपले कुडीन गेलो आनी सेरमांव जो सांगतालो तो आसलो तसोच काबार केलो, हो कंप्लीट केलो. भाव भयणीनो, आपणाच्या फायद्याक न्हय पूण दुसऱ्याच्या फायद्याक हे आपले गूण वापरप एकदम गरजेचें. आयज आमकां जायत्या जाणांक गूण आसात, आयज आमकां जायते गूण आसात. थोडे जाणांक ह्या दिसांनी जेन्ना गरजेचे दीस, पॅन्डेमिकाचे दीस, आपणाचे गूण दुसऱ्या पासत वापरूंक जायते सोयीक मेळटात, जाल्यार थोडे जाण आपले गूण फकत आपणाचे फायद्याचे पळोवन करतात. म्हजे लागीं हें आसा गे, ही सर्वीस आसा, इतली रेट आसताली पयलीं, आतां येदी व्हडली रेट, कित्याक गरज तुका आसा. तर आपणाचे गूण दुसऱ्याच्या फायद्याक न्हय पण आपणाच्या फायद्याक वापरता तातूंत मिलाग्र ना. म्हणटच जोण एकल्याक जे आमकां गूण आसात ते जरी तर आमी पवित्र सभेच्या वावराक भेटयता वो पवित्र सभेच्या वावरा पासत वापरता जाल्यार ती एक मिलाग्रूच. जाल्यार असली मिलाग्र आमच्या दर एकल्या सभेन घडूंक शकता, कित्याक आमकां दर एकल्याक थोडे तरी गूण देवान दिल्लेच आसात आनी ते गूण आमी नेटयल्ले, सजयल्ले आसात. दुसरे सुवातेर नीत दिवचे पासत दुसऱ्यांक, आपल्या बापायकूच ताणें नीत दिवचे पासत तशें केलें जाल्यार आमी जायते पावटी दुसऱ्या जाग्यांचेर आसूंक गरज. बो करून जंय अनीत घडटा, ह्या दिसांनी अनीत जी घडटा, बो करून सृश्टी सभे जायते एक्टिविस्ट आसात, आपूण उठल्यात, बोवाळ मारतात, ताळो उबारतात, तांचेर जायते पावटी सरकार
वायट करता, तांकांच दल्ले भितर घातले. आनी हे भाशेन जाता देखून दुसऱ्यांनी आवाजूय काडपाचो सोडलो. थोडो वगत मातसो आवाज जालो, मागीर आसलें तेंच. जे कितें वायट प्रकल्प आसात ते येयले. आनी निमणे मागीर घडये आमी हेंच म्हणपाक जायते पावटी आमकां बरें दिसता. कितें फायदो जालो? ताळो उबारून कितें फायदो जालो? तेंच जालें, तर तांकां तेंच करून दी. वायट जें आसा तें आमी जायते पावटी हे भाशेन बेसार मायेन फुडें वचपाक दिलां. मिलाग्र ना तातूंत. पूण मिलाग्र जेन्ना जातली, जेन्ना आमी मानून घेतले हांव की वय म्हजो एकल्याचो ताळो पासून ही ओनीत जी चलता ताचेर झूज मांडपाक उपकारता. निती शांती विशीं जेन्ना भाग्यवंत आंतोन शिकयतालो तेन्ना ताणेंय सांगलें, उगडास केलो, जी देवान दिल्ली पदवी आसा, ऑथॉरिटी आसा, तांकां आयकूंक पोरजेचो कायदो, आनी पोरजेन तांचें आयकूंक जाय. आनीक पोरजे मदें आनी जे कोण कायदो करपी आसात, वो रुलर्स जे आसात, तांचे मदें शांती आसपाक जाय, नीत आसपाक जाय. वावराडी आसात आनी वावराड्याचे जे बॉस आसात, एम्प्लॉईज एंड एम्प्लॉयर्स, तांचे मदें शांती आसपाक जाय आनी तांचे मदें ही नीत आसपाक जाय, पीस एंड जस्टीस. भाव भयणीनो, जरी तर निती शांती पासत आमी उठ्ठाव जाल्यार आमचे सभे मिलाग्र जाता. पूण जरी तर आमी म्हाका कित्याक पडलां अशेंच म्हणून जरी तर ओगीच आसा हांव सदांच्या सदां, आनी दुसरे कोण झुजतले, दुसरे नीत मेळून घेतले आनी आमी फकत ताळयो मारतले जाल्यार तातूंत मिलाग्र ना. तर आमी मिलाग्री जरी तर इतल्यो वर्णिता वाखाणटा जाल्यार आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांतल्यान ही मिलाग्र जावपाकूच जाय. तर भाव भयणीनो, आमी आयच्या दिसाक ह्या भाग्यवंताक मान दिता आसतना, ताची परब मनयता आसतना आमच्या जिविताची मिलाग्री जावं दी, आमचें नवें जिवीत. चडश्यो आमी वस्तू ज्यो आमचे लागीं आसात, मनीस जे आमचे लागीं आसात, वो गूण जे आमचे लागीं आसात, तांचें मोल ओळखूंक पावता जेन्ना त्यो सांडटात, वो काबार जातात, वो तो मनीस मरता, तेन्नाच आमी तांचें मोल खरेपणी समजूंक पावता. आनी मागीर ते सांडटात तेन्ना घडये आमी सातां बोगतांक उलो मारता. आमची एक बरीशी वस्त आसली, आमी सारकी जायते पावटी ती वापरना, पूण ती सांडल्या उपरांत मागीर सातांशी धांवता. कितें भाशेन हो भाग्यवंत आमकां न्हयच फकत ज्यो वस्तू सांडल्यात त्यो सोदूंक वो त्यो मेळूंक, पूण जें कितें आमच्या जिवितांतलेंच एक धैर्य सांडून गेल्लें आसा, म्हणजे दुसऱ्या सवें बरें पडोवंक, बऱ्या वावराक उजार करूंक, मनीस जिवो आसतना ताची तोखणाय करूंक, हें आमी जें विसरलेलें आसा तें सोदून दिवपाक आमचें सवें तो मिलाग्र करता. जाल्यार हें सगळें करता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, कोणूच थंयच उरोना. एलिजा प्रवादी जाय तो पदवेदार प्रवादी आसलो, आनी पदवेदार प्रवादी कसो जायत्यो मिलाग्री करतालो, पूण सातांतून सदांच थंयच रावंक येवंक ना, मुखार वेतलो. तेच भाशेन एलिजा प्रवादी थंयच रावंक येवंक ना. ताचे फाटल्यान दुसरो एलिजेव प्रवादी येता, आनी देवान ताका तेंच सांगलें, तुजे फाटल्यान एलिजेवाक विचून काड. आनी आपलें आवरण काडून तो ताच्या भुजार घालता की आतां तूं प्रवादी. आनी एलिजेव प्रवादी देवा लागीं मागतलो की एलिजा प्रवाद्याक जी पदवी दिल्ली ताच्याहून दोबराद पदवी म्हाका दी, बो करून ह्यो मिलाग्री करूंक आनीक वायटाचेर झूज मांडूंक. हेंच आमच्या समाजान घडटा. कोणूच रावपाक येवंक ना. आमचो सरकार आसा, 5-5 वर्सांनी आमी तांकां विचून काडटा. आयज आसा, फाल्यां आसचो ना. आयज तुजे लागीं पदवी आसा, आयज तूं कसलो हेड आसा, फाल्यां तूं आसचो ना, आनी कोण येवपाक जाय. आयज आमी ही पिळगा आसा ह्या संवसारान, ही पिळगा सदांच रावपाक येवंक ना. ही पिळगे फाटल्यान दुसरी पिळगा येतली, तेंचे फाटल्यान आनीक एक पिळगा येतली. आमी सगळीं मुखार मुखार वेता वेता आसतना भावार्थ थंयच आसा, देव थंयच आसा. देव हालोना, भावार्थ हालोना. आनी ह्या पासत ज्या मेरेन आमी आसाव त्या मेरेन आमी आमचें जण एकल्याचें जिवीत जिवंक, आमचें भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमकां जण एकल्याक उलो. आनी हें भावार्थाचें जिवीत जियेता आसतना आमकां वावर आसा. जशें ह्या संवसारांत आमी पिळगा पिळगा येतात आनी वेतात तेन्ना वावर आनिकूय वाडटा, गरज जायती पडटा.
भोव करून जेन्ना मनीस गरजेक सांपडटा, आतां जें आमकां कोविड-19 पॅन्डेमीक हें आयिल्लें आसा, तेन्ना गरजेक सांपडलेलीं जायतीं मनशां, वावर वाडला, पूण वावर करपाक फावो तितलीं मनशां नात. आमचे हेल्थ वर्कर्स जे खेरीत भाशेन जे बरे ना तांचो इलाज करूंक वावुरताले, तांकांच आयज हो व्हायरस लागलेलो आसा. इलाज दिवपी, इलाज करपी दोतोर आसात, तांकां लागलेलो आसा. जाल्यार तेच जरी तर नात जाल्यार कोण वावर करतलो? आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी वाचलां, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. हे मागणें आमी करूंक तयार आसा काय? आनी हे मागणें जरी तर आमी करता जाल्यार आनीक एक पावटी मिलाग्र कितें? आमी मागणें केल्यान देव बेस्तो जायते जाणांक वयर स्वर्गार तावन उडोवचो ना सकयल. ह्या पावसा बराबर आमकां हे वावराडी पडचे ना. मिलाग्र ही की तूं आनी हांव वावराडी. आमी हो वावर करूंक आमच्याच भायर वचून ज्या कोणाक गरज आसा, वो जो वावर करूंक ह्या दिसांनी गरज आसा तो वावर करूंक आमी फुडें सरूंक. आमी आमचेंच चिंती नासतना परजेचें बरें चिंतूंक. भोव करून जांकां विचून काडलेले आसात, जांच्या हातान ही पदवी दिल्ली आसा, तांणी पयले सुवातेर आपल्या जिवितांत मिलाग्र घडोवंक आयज भोव गरजेचें. जाल्यार आयज सांत आंतोनीची परब मनयता आसतना फुडें आमची मागणी जायती आसतली सांत आंतोनीच्या पांयाशीं दवरूंक आनी सांत आंतोनी वरवीं देवाशीं दवरूंक. आयज मागपाच्यो जायत्यो वस्तू आमच्यो आसतल्यो, आयज सेटल करपाच्यो जायत्यो वस्तू आमच्यो आसतल्यो, त्यो सगल्यो ताच्या पांयाशीं दवरता आसतना ही व्हडली मिलाग्र आमकां देवाच्या मोगाची करूंक. आनी हीच मिलाग्र जी सांत आंतोनीन केल्ली आनी दाखयल्लें की खरोच जिवो जेजू ह्या पवित्र संस्कारांत आसा म्हूण, ती मिलाग्र आतां नव्यान ह्या आल्ताराचेर घडटा. साद्या उंड्या सोऱ्यान जेजूचें मांस आनी रगत बदलता आनी खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर याज्ञिकाच्या हाता वरवीं आजीर जाता. हे मिलाग्रींत आमी सत मानता काय फकत वेळ येता तेन्नाच, आमकां गरज पडटा तेन्नाच आमकां ती मिलाग्र, आमकां जाय तेन्नाच, आमकां दुखता तेन्नाच आमी ताचे मुखार येवन दिमी घालून रडपाक तयार आसा. उरलेल्या दिसांनी आमकां घडये जायते पावटी कांयच जायना. हो भावार्थ खऱ्या जिव्या जेजूचेर, पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जिव्या देवाचेर सदांच ताजो आनी जिवो उरूं. आनी के भाशेन आमी जेजू बरोबर ह्या सगळ्या वायटांचेर, जें वायट आमचेर आयिल्लें आसा ताचेर झूज मांडूंक आनी जैत व्हरूंक पावूंक. हीच कृपा आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या सांत आंतोनीच्या परबे दिसाक सगल्यांक मागून घेवया. भावार्थान आयज आमी आयल्या देवाच्या पांयाशीं सांत आंतोनीचे मजतीन देवा लागीं मागूंक. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बीस साहेबांनी याज्ञिकांनी आनी मोतव्याशांनी पोरजेची सेवा करतना ख्रिस्ती सेवेची मौन पोरजे मोदें रुचून हाडून मागतना तांकां देवाच्या मोल्यांत वावरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी बापा लागीं मागुया. संवसाराच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्याक मेवला तो अधिकार देवा थंय आयला आनी देवाचे पोरजेचेर आपणाक जबाबदारी आसा हें वळखून घेवन देवाची येवजणे प्रमाणे ते राजकारभार चलोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. कोविड-19 हे पिडेक लागून संवसारभर देशांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता. आमच्या गोंयांत आमच्या शेजाऱ्याच्या वाठारांत मांगोर हिल आनी वास्को शारांत ही पिडा वाडयत आसा. आमी जन एकल्यान फावो ती निगा घेवन हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक तशेंच पिडेंत आसलेल्या बेगीनच पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस वरवीं कोविड-19 पिडेंत आसलेले तांय आमी दोया, काकलूत, मोग आनी बरेपण दाखोवन ताचे खातीर मागणें करूंक आमकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचे देखीन आनी विनवणेन आमचो भावार्थ थीर जावंक आनी आमच्या उतरां आनी जिविताचे चालीन आमी तो समाजांत शिंपडावंक आमकां हुर्बेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी जितले आमी मागूंक सोदता सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती खालती मागणी दोयेन मानून घे आनी तुज्या भुरग्यांक जण एकल्याच्या जिवितान खरी मिलाग्र फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमीन. बेडोने वेडार गीत घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा,
तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वा योद्न समर्पून तुझें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Kolbaraco, Sorvespor tu. Povit, 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 Kolbaraco, Sorvespor tu. Surgani sonsar olha, Tuja mój doma. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच पोरींचे वण जातूच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या निसासनीक कराराचे हे रोगत. पातकांचेही बोगसणे मेळच्या तुमचेही पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो उगड परगोटुया. सोम्या
जेसू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन कोण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत रेखा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमचे सवेन देव मिलाग्री करता आनी आमी जण एकलो एक मिलाग्र जावंक आमकां आपयल्यात जाल्यार आमच्या जिविताचे बदलणे वरवीं आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजू पासत करता त्या वावरा वरवीं आमची भेट बापाक उबारुया आनी सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिर्डी संसाराचे पाप कातेरी आमची काबूत आमची काबूत. देवाची शिर्डी संसाराचे पाप कातेरी आमची काबूत आमची काबूत. देवाची शिर्डी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ पळय खरो जिवो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका आनी हांव तुमकां म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. घेवंक आशेतां. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका वेंगयतां. आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D29 पेज नंबर 62. D29 पेज नंबर 62. म्हज्या रावान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. म्हज्या रावान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. तुझे नांव घेता, तुका मातीता, काळजांत चोपली, तुका मोतीता, आमची मोदें राव जेसू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. तुजो सोब आयकून, तुजो मोग ओळखून, संतोशांत चोपली, तुका वागाता, आमची मोदें राव जेसू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मोदें, बरें सांगता तूं हांव आसा. सोमी म्हणटा, सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्योंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणांच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज सांत आंतोनीच्या परबे दिसा तुमकां सगल्यांक परबी भोव करून ह्या 13 दिसांची तयारी करून तुमी भाग घेतला आनीक देवान तुमची चिंतलेलीं कामां शार्ती पावूंक आमी मागता. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आनी तुमचेर, तुमच्या गोराब्यांचेर, तुमच्या वावराचेर सांत आंतोनीचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूं. खेरीत आशिर्वाद आमी सांत आंतोनी
च्या मजतीन घेतले हांव हे मीस सोंपता आसतना आमची सगळी मागणी आनीक एक फावटी भाव भयणींनो उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमचे भोंवतणी व्हायरस पसरत आसा. आमकां राखपाक आनी सांबाळपाक सरकाराच्यान आतां कांयच करूंक जायना. सरकारान सांगून दवरलां, आमच्यान जायना. आतां जण एकल्यान आमी आमचीच काळजी घेवपाक एकदम गरजेचें. तर सगल्यांनी आपापली काळजी घेवची, आपणाकूच आनी हेरांक भोव करून आपल्या घराब्याच्या वांगड्यांक ह्या वायटांतली निवारची. देखून भायर भितर सरता आसतना सगळी काळजी घेवया. जे आमी शिकत आयल्या करीत आयल्या तें आनीक बरे भाशेन आमी करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सांत आंतोनीचे मजतीन हो खेरीत आशिर्वाद आमकां आतां घेवया. मानवलय सोम्या तुज्या चाकराक आनी ताचे वरवीं व्हडा विजमितां तुवें केलीं. सगल्या पासून परकोडणू सोम्या तुजें नांव पवित्र नांव. विनंती कर आमचे खातीर अनंदवंत सांत आंतोन, आमकां फावो जावच्याक सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यो बासावण्यो. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तवताय फूल निर्मळायेचें आनी अंदून क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनंत कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमची जण एकल्याची गरज देवा मुखार दवरात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागतां. अशें जावं. सांत आंतोनीची मुर्ती जी आमी ह्या त्रेजानांनी वापरल्या आनी ताचेर नदर घालून आमी नियाळ केला, ताचेच वरवीं हो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सोर पदवेदार देव, सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद तुमचेर पडूं आनी सदां आसूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25 पेज नंबर 243. Ciao,
वचूया